नमस्कार येवकार. तुम्ही सगळे जाणात आरजी पक्षान कसो घुसपागोंदळ चालू आसा ह्या सगळे विशयाचेर आमी एक विश्लेषण करपाक लागून हो खासा कार्यक्रम घेवन येयल्ले आसात. जाल्यार म्हाजे बरोबर आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक सर येवकार तुमकां. जाल्यार सर हे जे मनोज परब आणि विरेश बोरकर हे फाटले कांय दीस जाले आमी बातमी छापल्यो, मागीर बातमी टीव्हीचेर दाखयल्यो आणि खूप लोकांनी आमकांय कितें कितें म्हटलें की तुमकां त्यो बातमी कित्याक पडल्यात. गोमंतकाचे कॉमेंट्स म्हाका एक कॉमीक दिसता, अरे जे राजकीय पक्ष निर्माण जातात लोकशायेन तांकां वर्तमानपत्र मिडियाचीच नसाय जावची, हे डेंजरस मरे. फाल्यां सत्तेर जर आयले जे लोक वर्तमानपत्राक अक्षरशः बुरश्यो गाळयो मारतात ते डेंजर मरे लोक. आमी सदांच मुक्त वातावरणाचे गजाली करतात, लोकशाहीची गजाली करतात, ते मिडियाकच गाळी मारतात आनी आयडेंटिफाय करतात. अशें हांवें फाटल्या 40 वर्सांच्या काळान हांवें पळोवना आयडेंटिफाय करून उलोवप. हे म्हणून म्हाका भंय दिसता अशा लोकांचो की लोकशाही म्हणप, लोकशायेन भितर चड अधिकार मागप, राजकीय अधिकारा बद्दल उलोवप आनी मिडियाक तासप. मिडिया उलयतलीच न्ही, मिडियाक रायट असो उलोवपाचो. कारण आमी फाटल्या 40 वर्सांन वेगवेगळें जे पळय राजकारण चलयलां हें राजकारण गोंयचे बऱ्या खातीर ना ह्या निश्कर्शाचेर आमी पाविल्ले आसात. अशे वेळार जेन्ना एक राजकीय पक्ष येता 10% मतां घेता, ती चर्चा करता, हाजे वेगवेगळे ताची तासां तपासून पळोवप हो आमचो अधिकार आनी आमी तो करतले. बातमी करप आमचो अधिकार आनी आमी ते अधिकार आमचो गाजयतलेच, चलयतलेच. हय. सो एकंदरीत सर हें सगळें पळोवपाक गेलो जाल्यार फाटले 15 दीस जाले विरेश बोरकर आनी मनोज परब हे दोगांची तोंडां सेपरेट जाल्ले आसात. एक वेळार हे आमी दोगांय भाव म्हणपी हे आतां सगळे सेपरेट जाल्ले आसात. आनी तुमी ह्या विशयाचेर तुमी सर कशें पळयतात? न्ही कशें आहा जाणा की एक खंयची राजकीय पक्ष पळय जेन्ना निर्माण जाता न्ही, राजकीय पक्षाची न्ही ध्येय धोरणां आनी ताची एक फिलॉसॉफी ही सारकी क्लियर आसपाक जाय. म्हाका दिसता न्ही आरजीची अशे तरेची फिलॉसॉफी क्लियर ना काय दिसता. आरजीक फाटल्या इलेक्शनाक 10% मतां पडली, सायजेबल, आनी प्रत्येक जाण ताजे बद्दल उलयता. सदां मनोजान ताजे सर्वे गर्वान सांगलां आमकां 10% मत पडल्यात, तुमी आमकां सिरियसली पळयतले काय ना. सामकें वेल टेकन पॉयंट. पूण हे 10% लोक कोण, तांचे उत्फरके कितें, तांच्यो भावभावना कितें आनी आपल्या पक्षाचो प्रोग्राम कितें हें ह्या पक्षान पूर्णता क्लियर करचें पडटलें. खुबशे कडेन ह्या पक्षाक 2,500 ती 3,500 इतले मतां पडिल्ल्यात. 3,000 मतां गोंयान पडप इज सायजेबल, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण ताजे खातीर मागीर त्या खातीर एक प्रोग्राम आखप, ह्या लोकांक फुडें घेवन वचप. कशें आसता, पक्ष बांदलो म्हणून जायना, कार्यकर्ते येतात, कार्यकर्ते तांकां सतत तुवें कार्यक्रम दिवचो पडटा, सतत तांकां कार्यप्रमाण दवरचें पडटा, तांकां कृतीशील दवरचें पडटा आनी तांकां एक्शन प्लॅन दिवचो पडटा. आतां एक्शन प्लॅन कितें, सुरवातेक एक्शन प्लॅन कितें जालो तांचो की हे जे पळय भायले लोक येताले तांकां धरले, तांकां मार बडय, तांचे आनी ते कोण सादे लोक आशिल्ले. खरें म्हळ्यार हे लोकांनी गोंयच्या लोकांचे जॉब काडून घेवंक नात. हे जे पळय 10% मतां आसात ते कोण, ते तरुण भुरगे. हय मरे, तुवें बी ह्या राजकीय चळवळीन काम केल्लें आहा. हे तरुण भुरगे ते 10% लोक प्रत्येक मतदारसंघात अशे 2,500-3,000 लोक आसात. तांकां दिशा दिवप हें काम आशिल्लें. पोगो हे सुरवातेचे तांकां सगळ्यांक एट्रॅक्ट करपाचे लोक आशिल्ले जे गोंयांनी आसात, गोंया भायरय गेल्यात, देशा भायरय गेल्यात, जे थंय वायट परिस्थितीन काम करतात, एअरपोर्टार काम करतात, श्रमाची काम करतात, तांकां गोंयान ती काम करपाचें ना. पूण मागीर गोंयान पळय जो हो 10% लोक आसा तो 10% लोक आपल्याक एक वेगळो प्रोग्राम सोदता. ते 10% लोक खंय तांकां फुडाराक बांदून दवरपाक आनी तांकां एक कार्यक्रम दिवन तांकां सारकें चॅनलायज करपाक तो बीजेपी करता. बीजेपी कडेन आज ते म्हणटात न्ही 2 लाख लोक आमचे कडेन आहात, आनी ते वाडटा संख्या. सो ह्या 2 लाख लोकांक जर सतत कार्यप्रवण तांणी दवरले ना न्ही ते फापसून वता आनी मागीर एकमेकांक झगडपाक लागतात. सर मेन म्हटल्यार हितून खंयचो पक्ष आसलो जाल्यार ती पक्ष संघटना आनी कार्यकर्त्यांक बांदून दवरपा खातीर तुमी सांगता तशें तितून एक म्हत्वाचो म्हणटा तो ग्रिवियन्स सेल. जे एक मनीस दुसऱ्याचेर नाराज आसूंक शकता, तेंचे मदीं कितें जाल्लें आसूं शकता, सो तांकां तें जाल्लें आसतना सो तांकां तें कशें बांदून दवरप, कितें करप, तितून एक 4 जाणांक नेमपाक जाय आसता की बाबा ते सांबाळून घेवपाक, की कोणाची झगडी पेटली कितें जाली जाल्यार सांबाळून घेवपाक. तशी सर ह्या पक्षान आशिल्ली काय कितें हे प्रश्न सर तयार जातात. आनी आमी सुरवाते पासून आयकलां की मनोज परब हो एकलोच लिडर आसा, आतां कोणाक भायर वडयलो
भायर वडयलो तो जुलियस आल्मेदा म्हणून पंच मेंबर तो तेणी डिजोन केलो, तो आमच्या पार्टी कडेन कांयच तेजो संबंध ना म्हटलो. पूण ना जाल्यार विरेश बोरकर तेजे वांगडा आसा म्हणून तेणी विरेशा कडेन आतां सगळी ही केस्तांव केल्यात. सो आतां हे तूं अशें म्हणटा की ही जी पळय केस्तांवां जाल्यात, हय ही केस्तांवां जावपाक लोकांच्या मनान एक प्रश्न आसा हय की लोकांच्या मनान प्रश्न आसता असो ही केस्तांव जावपाक कारण कितें की मनोज वर्सेस विरेश बोरकार ही जी पळय कितें डायरेक्ट एक द्वंद्व पेटलो काय दिसता, कळलो. आनी आतां तर आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार अशें दिसता की तांचे भितर परत आनी एक जावचेंच ना. एक जावचें ना काय दिसतात. सो एक जावन जाल्यार पार्टी परत स्प्लीट जातली. हय सो हें जावपाक कारण कितें जालें? तूं म्हणटा पंच मेंबर कारण जालो जो पार्टीच्या हिताच्या विरुद्ध वावुरतालो. सर आमी अशें आयकलेलें की पंच मेंबर जो आसा तो पार्टी कडेन केन्ना एसोसिएट ना, मेंबरशीप तेणी बोललेली ना म्हणटा, पूण तो विरेश तेका आपले लागीं करतालो. म्हणून खंय तरी मनोज परब आनी तेंचो जो गट आसा तांकां खंय तरी तें आवडलें ना. आनी कित्याक तो मनोज परबाच्या विरोधान उलयता तो सांपडलो. आतां तो सांपडलो तो कितें, तो म्हणटा पार्टीचो अध्यक्ष बदलोवपाक जाय, मनोज परब चड एग्रेसीव आसा, ते पार्टीचे फेस म्हणून कोता येना, हे सगळें उलयतना तो खंय तरी कोणा कडेन उलयलें तें सांपडलो आनी तेणी कितें मनोजा कडेन तें पावयलें. सो हें एकंदरीत पळयलें जाल्यार 39 जो प्रोटेस्ट जालो आझाद मैदानाचेर जो प्रोटेस्ट. हांव तशें म्हणना. हांव तुका एक कशें राजकीय पक्ष जावं किंवा खंयचीय संघटना जावं, सांस्कृतीक संघटना घेवया, कोण तरी कोणा विरुद्ध उलयतालोच. जेन्ना मेंबरशीप वाडटा तेन्ना उडयलो म्हणून ताका पार्टीचे एका म्हत्वाचो मेंबर आमदारा विरुद्धच टार्गेट करप, आमदाराक हे खंयच्यानी हे कोण तरी उलयतालोच न्ही. कोण तरी उलयतालो. विरेशालो तो मित्र आसत, तो मित्र आसलो तरी तो एक पंच मेंबर तो एक्टिव्ह पंच मेंबर. सो अशे वेळार तो कोणा विरुद्ध तो उलयलो पूण विरेशाक टार्गेट कित्याक करप अशें हांव म्हणटा. सो फक्त तो उलयलो इतलोच प्रश्न आसा? ना सर, हितून आतां पळोवपाक गेले जाल्यार विरेश बोरकाराचो जो गट आसा तेंचें म्हणणें अशें आसा की तूं अशें डायरेक्ट म्हणटा विरेश बोरकाराचो गट मनोज करून पक्षान दोन आसात, हे दोन जाले. हे केन्नाच्यान जाले? हे मुळा कडेन वतलो न्ही हो प्रश्न. 39A हाजेर पळय विरेशान पळय जें कितें पब्लिसिटी मेळ्ळी. आनी एक लक्षांत धरा, विरेशाच्या हातून भितर आमी एक सामकें कौतुक करपाक जाय. कौतुक कशें? विरेशान पयले खेपेंनी आमदार म्हळ्यार कितें हें दाखोवन दिलें. आतां काँग्रेसीचे आमदार आमी इतले वर्सां पळयतात, आतांय 3 मेंबर आहा, पूण एग्रेसिवली आंदोलनान बसून 7-8 दीस रस्त्यार गांवांतले लोक आपूण स्वता भूक हडताळ करता, हें आमी केन्ना पळोवना. हें वेगळें राजकारण विरेश बोरकारान केलें. तेन्ना केलें हें लोकां मदीं रावन लोकांचे प्रश्न मांडून एग्रेसिवली आक्रमक रित्या एक आमदार रस्त्यार उबो आसा, हें आमी केन्नाच पळोवना. सो विरेशाक जर कितें क्रेडीट मेळ्ळा, विरेशाक जर लोकांच्यो भावना विरेशा अर्दान गेल्यात आनी विरेशाक एक लोकप्रियता जर मेळ्ळ्या, विरेशान तें कमायलां न्ही. काल जर मनोज परबान जेन्ना प्रेस घेतली, त्या प्रेसाक तेणें म्हटलें की विरेश बोरकर आनी तेजे समर्थक जे आसात ते तो जो आंदोलन जालें त्या आंदोलन नंतर पार्टीपेक्षा वयर स्वताक समजूंक लागले आनी म्हणून खंय तरी तेंचे ते चाळवले आनी दोगांच्या मदीं स्फोट जालो. सो अशें कितें आतां विरेश बोरकर जेन्ना आंदोलन करता तेन्ना खंय तरी म्हाजें पर्सनल मत अशें की विरेश बोरकर जेन्ना आंदोलन करता तेणें आंदोलन केलें, आपली टीम केली, गांवच्या लोकांक थंय एक कडेन केलें, सगळें तेणें केलें आनी तांकां हाडून आझाद मैदानाचेर बसयलें. आतां हें सगळें बसयलें जाल्यार पार्टी पेक्षा तें कंपॅरिजन जावप हें कितले पर्यंत सर योग्य आसा? पार्टी परस व्हडलो जावप. आतां पळय कशें आमदाराक न्ही स्वताक चड इल्लो स्वताचेर उजवाड घेवपाची एक संद सदांच आसता. एसेंब्लीन आसता, एसेंब्लीन तो उलयतकीर लोक ताका पारखितात आनी ऑटोमॅटिकली समाजान भितर ताचें हें वाडटाच. सो हें मनोजान समजून घेतलां काय तें म्हाका खबर ना, पूण मनोजान हें समजून घेवपाक जाय आशिल्लें की ज्या अर्थी पक्षाचो पयलोच आमदार तो जिखून आयलो आनी तो इतलो एग्रेसिवली आसा, कारण निमाण्या आरजीची रेव्होल्युशनरी गोवन्स न्ही ते काय काँग्रेस न्ही, ते रेव्होल्युशनरी म्हळ्यार तो क्रांतिकारीच आसपाय न्ही. सो आपल्याला बाबा आमदार क्रांतिकारी हें जे पळय जेन्ना समजून घेवपाक आनी विरेशानूय तें समजून घेतलें आपूण एक क्रांती करपा खातीर हो पक्ष निर्माण जाला, क्रांती करपा खातीर आमी काम करपाक जाय अशें म्हणून तो एग्रेसिवली देवलो न्ही, तो बाकी आमदारा भशेन न्ही. सो तो जर स्वताचेर ऑटोमॅटीक ताका जर लायट मेळटा, ऑटोमॅटीक तो जर प्रकाशन येता आनी ऑटोमॅटीक जर तर लोकांचे भावनांचो विशय जाता, स्वाभावीक आसा. सो ताचे खातीर अशें जर एक कांय मनोज परबाचे जर मनान जर कांय अशें संशय निर्माण जाले जाल्यार ते चुकीचे. सो तो ऑटोमॅटिकली आमदार
आमदाराक उजवाड हो मेळटाच आणि आमदारान अशे उजवाड घेवन लोकांचे प्रश्न मांडप आसता आणि तो विधानसभेन येता. पूण ताजी आणि विजयीची तुलना करप म्हाका मातशें विचित्र दिसलें. कळ्ळें तुका? जे विजयाचेर इतले धारदार टिका करताले ते अचानक विजयाच्या अर्दान आणि ती बीन तुलना तो विरेश बोरकरा कडेन करता. आणि कित्याक म्हणून अशें तो लोकांक दाखोवंक सोदतालो. इतली तेंप तेणें विरेश बोरकर आपलो आमदार बरो म्हटलो आणि विजयापेक्षा आपले विरेश बोरकरान काम बरें केलं म्हटलें. पूण अचानक प्रेस कॉन्फरन्साक काल तो म्हणटा की विजय सारको नंबर 1 आशिल्लो आणि तेजे भशेन विरेशाक जावपाक जाय आशिल्लो म्हणून. सो हितून सुद्दां तेजी कितें गेम आसा काय कशें कितें आसचें? म्हाका कशें दिसता ताका कोण एका पत्रकारान प्रश्न केलो, तूं इतलो तेंप ताजेर विरोध करतालो विजयाक आनी अचानक विजय कसो बरो जालो. तर ताणें म्हणलें ना, विजयाक लोक तोखेतात कारण विजयाले आर्टिकुलेट म्हणजे सारको गंभीरपणान अभ्यास करून तो येता प्रश्न. सो अशें आसा. मरुदंडवते बी हे लोक आमी पळयल्यात. पार्लमेंट येवचे पयलीं न्ही सेशन सुरू जावचे 8-10 दीस लोकांक पडना मेळना आशिल्ले. आपल्याला अभ्यास पूण तातूंत भितर कशें आशिल्लें एक शास्त्रशुद्ध विशयाचो अभ्यास, आंकडेवारी जमोवप. आरटीआय तेन्ना आरटीआय नाशिल्लें पूण अशे तरेची इन्फॉर्मेशन मेळोवपाचें खूब गरज. आनी सरकाराक कोंडीक धरपा खातीर आपली एक सारकी एक बसका तयार करप, वैचारीक बसका. आतां विजय हें सगळें करता. विजयाक गरज आहा तो एकमेव ताजो पक्षाचो मेंबर आणि ताजी संघटनाय सारकी ना. म्हणजे आरजीची तर संघटना आनीक बरी आहा, आरजीचो जर ग्रुप आनीक बरो आहा, आरजी कडेन आनीक एग्रेसीव आसा. तशें एग्रेसिवली गोवा फॉरवर्ड काम करता अशें आमकां दिसती पडना. पूण ज्या पद्दतीन लक्षांत धरात, आमदाराचें किंवा खंयच्याय पक्ष संघटनेचें काम केलें फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभे भायरय पर्रीकाराची शक्ती फक्त विधानसभेन नाशिल्ली. पर्रीकाराची शक्ती ताजी संघटना रस्त्यार काम करताली. फाल्यां सरकार ताका कित्याक भितालें की फाल्यां ताणें ठप्प करून उडयत जाल्यार वातावरण. पर्रीकारान जर फाल्यां जर समजा एक 2000 लोकांची ती क्षमता आशिल्ली, 2000 लोक रस्त्यार लढले आनी वातावरण ठप्प करून उडयलें, सरकाराक तें हातान भायर वचूं शकता. तातूंतल्यान एक राजकीय जागृती, राजकीय नाराजी निर्माण जावंक शकता. ती विजया कडेन क्षमता ना. हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. 2000 लोक हाडपाक जे पळय कितें एक संघटना आनी सातत्यपूर्ण ती विरेश बोरकर कडेन आहा. सो विरेश बोरकरान 39A चेर केल्लें आंदोलन, चिंबलचे विकास वेगवेगळे विकास प्रकल्प ते आडावपा खातीर केल्लें आंदोलन आनी रस्त्यार बसून लक्षांत धरा तें जें आंदोलन आसा तें इतिहासान पयले खेपे गोंयांत जालां. अशे तरेन एक आमदार सामको झुटून उपाशी रस्त्यार जिंको किंवा मरू आपूण मेल्यार जाता अशे तरेचें वातावरण. म्हणजे एक कमिटमेंट, प्रचंड राजकीय कमिटमेंट आमकां त्या आंदोलनान दिसलो. म्हणून एक वातावरण निर्माण जालें आनी वातावरण आसपासच्या गांवांत पावलें. लोक विरेशा कडेन एक आक्रमक आमचे प्रश्न मांडपी, जिवाची पर्वा करनासतना लढवयेपण दाखोवपी अशे तरेची एक इमेज निर्माण जाली जी पक्षान नाशिल्ली, पक्षा भायरय पावली. अशें जर आतां झेडपी कडले इलेक्शनान पळयलें, थंय तेणी 9% मतां काडली आख्खे गोंयभर. मागीर तेजे उपरांत हें जालें आंदोलन. सो हें आंदोलन जावन सगळे पार्टीचें सगळें वेवस्थीत चलतालें जाल्यार तितून भितर पार्टी मदीं ही आतां फूट पडप जाल्यार ही फूट आतां तांकां खंयचे दिकेन व्हरतली. आनी मेन म्हटल्यार विरेश बोरकर सारको MLA आसा तेजें भवितव्य कितें जर ताका फाल्यां आयज तो थंय पावलो ना, तांचे पार्टी ऑफिसान गेलो ना, कितें भायर आसा म्हणून. पूण हे सामकें फूट पडले ती सारकें अशें दिश्टी पडटा. जर फाल्यां विरेश बोरकर आरजी सोडून दुसरे कडेन गेलो नाल्यार आरजीन ताका काडलो तर जाल्यार विरेश बोरकरा सारख्या आमदाराचें भवितव्य कितें आनी पार्टीचें भवितव्य कितें दिसता तुमकां? बारीकसाणेन न्ही हे प्रश्नाची जाप दितले जाल्यार आमकां सर्वेक्षण करचें पडलें. हो आरजीचो सपोर्ट बेज कोण? आज जे पळय वयले वयर जे पळय कितें आमकां आंकडेवारी आनी वयले वयर जे कितें विश्लेशणांतली फाटली म्हायती फाटली जी पळय कितें तथ्य आमकां दिसता कितें जाणा, हो जो पळय वर्ग आसा सो प्रत्येक मतदारसंघान अंदाज 7 ते 10% आसा. हो मातसो शिवसेनेकय आसा, ताजे भितर मातशें आरजीचेंय तत्व आसा. आनी तो न्ही खंयच्याच पार्टीक बांदिल्लो ना. तो आमी सरळ सरळ पळय आतां दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय 2 वेगळे भागां. दक्षिण गोंयांतलो कॅथलीक लोक जर धरलो तो मनीस परिस्थिती पळोवन राजकीय वातावरण पळोवन घेतलो. पूण जो उत्तर गोंयांतलो हिंदू घटक आसा न्ही तो म्हजे कोतान आरजी बरोबर रावतलो. ताका हें अशे तरेचे संघर्श, अशे तरेचे कन्फ्युजनां, अशे तरेचे नाट्यमय आतां हें जें कितें फाटले 8 दीस चल्लां हातूंत ड्रामा आसा, हिरो आसा, विलन आसा, हे सगळें वेवस्थीत. आनी त्या लोकांक न्ही हिरो विलन आवडटा. पोगो बिला संदर्भात जे पळय कितें गोंयान आंदोलन आनी हें जें जातालें न्ही
तातूंत भितर ताणें सरळ एक विलन कोण केलो, गोंया भायल्यान आयिल्लो बारीक समाजांतलो लोक, हांगा फळां विकता, नुस्तें विकता, ताका टार्गेट केलो, ताका मारलो, ताका खुश. आणि त्या बरोबर तेका सपोर्ट करपी आमदार म्हटले. हय, सो हें जें पळय कितें आसा न्ही, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोंयांतलो कॅथलीक आनी ताजे बरोबर रावपी हिंदू समाज हाजे वर कितलो रावतलो म्हाका खबर ना, वेल्यान तो रावचोय ना, ताका हें पळोवन ताका वीट येतली. पूण हिंदू समाजांतलो जो पळय खालच्या वर्गांतलो कमकुवत घटकांतलो पळय जो 10% लोक आसा न्ही, तो खरो म्हळ्यार ना जाल्यार बीजेपी कडेन वचपाचो. तो हातूंतल्यान मातसो सावध रित्या तो पळयता ह्यो घडणुको, आनी तो म्हजे कोतान आरजी बरोबर रावतलो. आनी तो आरजी बरोबर रावन तो कांय प्रमाणात मनोजा परवा बरोबरूय रावत. पूण निमाणें आतां कशें जालां, आतां कांय म्हत्वाकांक्षी जागृत जावपाक लागले. पयलीं भशेन जो कमिटमेंट आनी पूर्णता भितरल्यान सिन्सिरिटी पळय जी आशिल्ली न्ही आरजी भितर, ती म्हाका मातशी देंविल्लीशी दिसता. आतां कशें जालां की इतली 10 वर्सां राजकारणांत रावतकीर कांय सत्ता आसतना स्वताचे बद्दलची एक 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 इगोइस्टीक कल्पना, स्वता बद्दल आपण अहंकाराचो ती भावना ती वयर येता, आनी हळूहळू दोगूय जाणां भितर ती आतां वयर सरपाक लागिल्ल्याचें दिसता. मनोजा भितर ती पयलींच्यान आशिल्ली ती आनी इल्ले वयर सरल्या. ती कदाचित विरेश बोरकार इल्लो चड शायन जाता. खुबशे कडेन खुबश्या समाज माध्यमाचेर हें दिसलें न्ही, ह्यो ज्यो तरुण भुरग्यांची प्रतिक्रिया त्यो आसा की मनोजाक विरेशाची नसाय जाल्या, अशे तरेचे प्रतिक्रिया आमी समाज माध्यमाचेर पूर्ण पळयतात. सो मनोज त्या कात्रेन सांपडून कशे तरेन वतलो, तो विरेशाक सामको भायर उडयतलो काय कितें. आनी विरेश आतां 5 वर्सां ताकतो आतां हे सगळें प्रकाशन राविल्लो आसा. सो विरेशाली अशी भावना जावप सामकी स्वाभावीक की आपूण परतो जिखून येवपाक जाय. आपूण परतो जिखून कसो येतलो, ताका 2 ऑप्शन सरळ सरळ दिसतात. तो 39A एजिटेशन जाल्या उपरांत काँग्रेसीचे पयजे 1-2 लिडर आसात, आमदार, तांकां लागीं गेल्ल्याचें एक चित्र गोंयान भितर दिसती पडटा. आनी तें लागीं गेल्ल्यान सो ताका आतां वेगवेगळे ऑप्शन आसात. ताका ऑप्शन म्हळ्यार पयलो ऑप्शन काँग्रेसीन ताका सहज वचपाक मेळटलें, दुसरें ऑप्शन ताका बीजेपीन वचपाक मेळटलें. आतां कशें आसा काँग्रेसीन गेल्यार मागीर तो पारंपारीक राजकारणी जालो, मागीर ताका हायकमांड लागता, तो आपल्या जाय तें करूं शकना. आनी तो जिखून येतलो जाल्यार ताका आपल्या मतदारांक खुश करचें पडटलें. पूण सद्या पळोवपाक गेल्यार असो आर्जीन सुद्दां ताका हायकमांड लागता सो दिसता तुमकां. आर्जीन हायकमांड जरी लागता आसलो तरी तो आपल्याली मतां घेवंक शकता, कारण निमाणें तो फक्त आरजीच्या मताचें जिखून येवना, तो विरेश बोरकार म्हणून ताचें काम आसा, आरजीचें म्हणून काम आसा, आनी कांय प्रमाणांत ताणें आपल्या मतदारसंघांत बारीक चिकाटेन कामूय केलां. सो ना जाल्यार मनोज परब जिखून येवपाचो न्ही. मनोज परबा कडेन म्हजी ह्या संदर्भात चर्चा जाल्ली की हांवें सांगितलें की अरे सगळें बरोबर आहा, तुजो मतदारसंघ खंयचो तो सांग, तुज्या मतदारसंघान तुवें कशें काम केलें तें सांग, आनी तुका वर्सभर आहा तूं जिखून येवपाक जाय. जिखून आयलें ना जाल्यार तुमच्या पक्षान घुसपागोळ सुरू जातलो, एकामेका बद्दल संशय सुरू जातलो. हें हांवें मनोजाक फाटल्या इलेक्शनाच्या म्हणजे जवळ 4 वर्सांच्या पयलीं सांगलां. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें. हें जर आतां ज्या पद्दतीन घुसपागोळांतल्यान किंवा संशयांतल्यान जें पळय वातावरण निर्माण जालें तें जावपाचेंच आशिल्लें. सो पूण हांवें म्हणलें तशें हो जो फॅक्टर आसा की आपलें अस्तित्व कितें हो आतां मेन रोल प्ले करतलो. एका अर्दान विरेश, दुसऱ्या अर्दान मनोज आनी तिसऱ्या अर्दान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. ह्या सगळ्यांक आतां दिसपाक लागतलें, इन्क्लुडींग कार्यकर्त्यांक. तशें कार्यकर्त्यान फुकट काम केलां, ते कितले तेंप काम करतले, कारण ते सोडून बशिल्ले भुरगे तांकां दिसती पडटा की सगळे आमदार आनी जे पळय कितें पक्ष राजकीय कार्यकर्ते ते मजेन आसात. दुसरी गजाल आमदारांक किंवा पक्षाचे जे कार्यकारिणी मेंबर आहा तांकां दिसता आमी पक्ष वाडयला, आमकां लागून आयला, आमचें अस्तित्व कितें, आमकां फायदो कितें. काल सर एक फेसबुकार पोस्ट पळयलो हांवें, त्या पोस्टान कोणे तरी घातला मनोजाक लागून आरजी आसा आनी आरजीक लागून मनोज आसा अशें कोणे तरी घातलें. जाल्यार थंय एक कार्यकर्तो तेंचोच कार्यकर्तो तो तेणें थंय कमेंट मारला, जाल्यार आमी कितें केलें काय म्हणून. एक्झॅक्टली. सो हो राग जो आसा पळय तो आतां हळूहळू कशें आसा एका पक्षाक लागून हें जायना. म्हाका जाणा हांव 10 वर्सां फाटले आतां आरजी कडेन बारीक नियाळून पळयता. हांवें पयली बातमी दिल्ली एका खंयची तरी मेन स्ट्रीम न्यूज पेपरार आयिल्ली, ताका लागून म्हजे मॅनेजमेंटरी म्हजे पिकार जाल्ले त्या वेळार. हांव तेन्ना दुसऱ्या पेपरान आशिल्लो की आरजीच्या मिटिंगांनी 6 ते 7 हजार लोक जमतात विदाउट एनी पब्लिसिटी.
बीजेपीक सुद्दां प्रायम मिनिस्टर येतलो जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो जायरात दिवच्यो पडटात विदाउट पब्लिसिटी. सो तांचे सोशल सेल खूब आक्रमक खूब एक्टीव काम करता. म्हणटकीर हाजो अर्थ असो तूं म्हणटा ही पक्ष लिडरांनी मारून काडिल्ली संघटना न्ही, ही कार्यकर्त्यांनी स्पॉन्टेनियसली वयर काडिल्ली संघटना. प्रत्येक जाण दुसऱ्याक आपयता, प्रत्येक जाण सभे मजार बसता. आनी राजकीय तांच्यो सभा हांवें पळयल्या त्यो कश्यो पॅसिव्ह न्ही. अरे ते उजो तांचे भितर ते पळय कितें आक्रमकता, तिडक आक्रमकता आनी राजकीय अशे तरेचे मुवमेंट आमी गोंयच्या राजकारणांत पयले खेप पळयला. तो ओपिनियन पोलाकूय नाशिल्लो. ताजे नंतरच्या राजकारणांनी आमकां सो हो जो पळय कितें संघर्शांतल्यान राजकीय वातावरण निर्माण करप, ही जी पळय बंडखोरींतल्यान जी पळय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी निर्माण जाल्ली न्ही, ती एक गोंयचें वेगळें रसायन आशिल्लें. ताका वेगळे तरेची दिशा दिवपाची राजकीय फुडाऱ्यांक एक गरज आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता ती कांय प्रमाणात गरज आपल्या मतदारसंघा पुरती विरेश बोरकारान केली. कारण अपेक्षित ही आशिल्ली, जर तुमी इलेक्शना पयलीं 7,000 लोक जमतात आनी मोठ्यान आक्रमक रितीन तुमी जर घोशणा दिवन उजो करून एक फक्त फुडाऱ्याचें मनोबल न्ही, अशे तरेचो विचार करपी लोकांचो एक बुलंद आवाज तयार करपाचो प्रयत्न जाता. तो फुडें व्हरून अशे तरेचे प्रोग्राम दिवपाची गरज आशिल्ली. कशी विरेशान 39 एक प्रोग्राम दिलो. चिंबला जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट येताले ताका विरोध करपा प्रोग्राम. हो प्रोग्राम गोंयभर कित्याक चल्ले नात? मागीर जर चल्ले नात जाल्यार कोणाचें अपयश? हे प्रोग्राम कोणें तयार करप? तुमची संघटना ताका दिशा दिवपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम कित्याक चलयना? हें कारण हांव तुका म्हणटा तशें इलेक्शना पयलीं जो पळय कितें चेव असंतोशाचो पळय जो उजो पेटोवपाचो प्रयत्न जाता न्ही, तो तुमी फुडले 5 वर्सांय चालू दवरचो पडटा. सारकें. आनी तो चालू दवरलो ना जाल्यार एकामेका बद्दल संशय निर्माण जाता. कार्यकर्ते फाफसून वतात, कार्यकर्ते एकामेका कडेन झगडपाक लागतात. सो तो डेंजर ह्या पक्षान आशिल्लोच. सर अनेक गजाल आमी पळयली ती म्हणटा ती विरेश बोरकर जो आसा तो मनोज परबाक इतलो क्लोजली आशिल्लो आनी हे केन्ना फुट्टले आनी ना. आतां मनोज परबाची प्रेस कॉन्फरन्स आयकतालो तितून सुद्दां म्हणटा तो विरेश बोरकर जो आसा तो म्हाजो आमदार, पूण विरेश बोरकरान म्हणटा आपलो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आपल्याक केन्ना मानून म्हणटा तो, पूण हो म्हणटा म्हाजो आमदार म्हणटा. सो इतलें आसून सुद्दां तुमकां हें कशें दिसता एकंदरीत हें पळोवपाक? शिवसेना न्ही किंवा शिवसेना सारक्यो ज्यो संघटना आसात, ज्यो पयलीं संघटना स्थापन जातात आनी मागीर राजकीय पक्षांत ताचें रुपांतर जाता, हेय अशेंच. शिवसेनेचो उगम संघर्शांतल्यान जालो. स्थानीक मनीस सामको काबार जाल्लो आनी तो विचारवंत नाशिल्लो. तो सर्वसामान्य गरीब घरांतल्यान आयिल्लो बेजारिल्लो मुंबयतलो घटक आशिल्लो. तो सामको चेवान उडून जाल्लो. भोवतेक सगळे कोंकणांतले लोक मुंबय गेल्ले आनी सामके गडगडी म्हणून बारीक बारीक कामां करताले. आनी ताणें पळयलें की आपल्या नंतर आयिल्ले भायल्यान आयिल्ले लोकांनी भरपूर पयसो केलो, जमनी घेतल्यो, बिल्डींग जाले, बिल्डर जाले आनी मोठे पयशाचे थैल्यांचेर बसपाक लागले. सो तो राग न्ही बाळ ठाकरेन सारको बरे तरेन कल्टिवेट केलो, तो चॅनलायज केलो. तांकां बाळ ठाकरे फोटे आहात. सुरवातेच्या काळान बाळ ठाकरे एका मोटर आपल्या बॉनेटीचेर उबो रावन भाशण दिता. मागीर ती संघटना सहज उबी जाली ना. म्युनिसिपालिटीनी तांकां थारो मेळ्ळो ना. तांकां संघटना म्हणून उबी जावपाक 20-25 वर्सां लागलीं. सो तात हळू तो एक विचार तयार जालो. हळू संघटना बाळ ठाकरे इलेक्शनान पडलो ना, आपूण उबो रावलो ना. लक्षांत दर, भायर रावन तूं जेन्ना इलेक्शनान पडटा न्ही तुज्या सबंद कंट्रोल वता. संघटना चलयतलो जाल्यार तूं भायर रावपाक जाय आनी तुवें एक स्वताचो एक स्ट्रॉंग व्यू पॉयंट आशिल्लो एक फुडारी म्हणून तुका इस्टाब्लीश करपाक जाय. आनी तुवें हांवें म्हणटा तशें कितेंय आपूण कार्यकर्त्या खातीर कितेंय करतलो, जे आत्मुती दितलो, अशे तरेचें एक वातावरण निर्माण करपाक जाय. ती बाळ ठाकरेन ती केल्ली. पूण फुडें आज शिवसेनेचे कशे कुडके जाले, शिवसेनेची शक्ल कशी जाली ते आमी पळयतात. अशे तरेची संघटना राजकारणान येतकीर ती कितलीं वर्सां चलता? संघटनेंतले लोक राजकारणान पडटात, मुख्यमंत्री जातात, पदां घेतात, तेन्ना हळू एक चलबिचल निर्माण जाता. उद्धव ठाकरे जर राजकारणान भायलाच राविल्लो बापाय भशेन जाल्यार संघटना एक वेगळे तरेन वचपाची. आरजी त्याच दिशेन वता काय कितें अशे तरेचो आमच्या मनान संशय निर्माण जाल्लो आसा. आरजी सारकी संघटना गोंयांक जाय आशिल्ली. आरजी सारकी एक आक्रमक प्रादेशीक पक्ष गोंयांक जाय आशिल्लो. आरजी सारक्या पक्षान तरुण भुरग्यांक एक चॅनलायज करप, तांकां एक दिशा दिवप हें म्हत्वाचें. राजकीय विचार येता ताजे नंतर एक दिशा येता. हे दिशा दिवप ही सामकी काळाची गरज आशिल्ली आज.
गोंयचो भुरगो सामको ताका रोजगार ना, ना ताका बारीक कामां करपाक आवडनात, ताका श्रमाची कामां करपाक आवडनात, तो भायर वचून काम करूं शकता, पूण ताका हांगा अशे तरेचे गोंयचे इकॉनॉमीन भितर सामावून घेवपा खातीर एक राजकीय संघटना गोंयांक जाय आशिल्ली. ती संघटना अशे तरेन फाफसून वता, अशे तरेन एकामेकाचेर बुरशे आरोप करता आनी एकामेकाक काबार करपाक सोदता. कारण हे सगळे आतां लक्षात धरा, हे सगळे आरोप प्रत्यारोप एकामेकाक काबार करपाचे राजकीय पण एकंदरीत सर हे सगळें पळयलें जाल्यार घरातली गजाल हे भुरगे आतां वाड्यार वचून उलयतातशे दिश्टी पडना. सामकें म्हणजे फेसबुकार पोस्ट घालप, प्रेसान मदीं तो आपल्या आमदाराचेर उलोवप. 2 बुद्धिवादी जर फ्रेंड आहात, ते मरे फ्रेंड रावतात, एक संशय निर्माण जाता, संशय हळू पेल्यान रावतात, एकामेकाचेर डायरेक्ट वचून आरोप प्रत्यारोप करनात. गोंयान भितर कितल्योश्यो शैक्षणीक संस्था आसात, कितल्योश्यो कल्चरल संस्था आहात. ह्या कल्चरल संस्थांनी वाद निर्माण जाल्यात, एकामेकाचेर वयले वयर आरोपय केल्यात आनी जनरल बॉडी घेवन, पूण सार्वजनीक रित्या आपल्या प्रश्नाचो बावो करून ज्यो संस्था इतल्यो वयर तयार जाल्यात त्यो काबार करपाचो प्रयत्न कोणें करूं ना. अशे तरेचो प्रयत्न सध्या चालू आसा काय कितें असो आमच्या मनान दुबाव म्हणल्यार तुम्ही म्हणटात तेंच्याच लोक हे करपाचो प्रयत्न करतात. तेच म्हणून वायट. एक बुद्धिवादी घटक जो ज्या पद्दतीन वागता त्या पद्दतीन ताणें वागपाचो प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो. कदाचित अशेंय जाल्लें आसत की तांणी एकमेकाक सुरवातेक समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो, ते जायना. ते बऱ्या तरेन हो प्रश्न मिटोवप हें ताच्या हातान शक्य आशिल्लें, पूण तांणी ते बुरशे लेवलाचेर एकमेकाचे आरोप करपाक लागले. आनी प्रेस कॉन्फरन्स सतत घेवप, एकामेकाक कितें कितें म्हणप, कळ्ळें कशें प्रेस कॉन्फरन्स. आणि हे खूप लोक म्हणतात फेसबुकार पोस्ट घालून व्हिडिओ काढून तयार जाल्लो पक्ष आयज फेसबुकारूच पोस्ट घालून सोंपतलो काय कितें, अशे प्रश्न खूप जाणांच्या तकलेन जाल्ले आसा. सारके जाल्ले आसात आनी लोकांक हे आतां जाणवतलें न्ही की, आनी लोकांक भितर एक निराशाय येतली की आमी एक उमेदीन एक आशा अशी आमच्या मदन आशिल्ली की कितें तरी एक नवी संघटना हिंदू भुरग्यांक घेवन मुखार वता आनी ती कितें तरी घडोवपाचो प्रयत्न करता. ती अशे तरेन वायट लेवलाचेर एकामेकाक आरोप करून सोंपता, हें लोकांक आवडूना. सो आयच्या ह्या कार्यक्रमान आमी खुबशे प्रश्नांची उतरां काडपाचो प्रयत्न केलो आनी थँक्यू सर तुमी टायम काडून ह्या प्रोग्रामाक येयले म्हणून. सो आयची ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशी म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.